दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले. देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बोणकुनीन दवरले. पूण तांचें उतर आयकले तांतल्यान जायतीं जाणांनी सोत मारलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव, अलेक्सांद्र आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसल्याक जमलीं. दोन दुतांक मदें उबें करून ताणें विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाच्या आख्खे पोरजेक आमी कोडीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदपानी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणश्या संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणश्या सोंदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुआनो म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. सबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या सोदीचो फातर. Jesus Christ, Shivo, Zala.
सर्वेस्परान घुडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरेसाचे दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पुरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांत कानाचो नाताले, जेबेदेवाचो पूत आनी ताचे शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून ताका म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेता. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्ड्यांत चोडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो तो जेजू म्हूण शिसांक कळोन ना. जेजू तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडलाय मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजव्या वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडी देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जालें. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताचे आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पूण मासलें भोल्लोली रांपोण ओडीत येर शीस आयलें. तो तोडीक लागींच आसलें, सुमार 150 हात भायर. त्या वेळार पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाचे उज्यार दवरलोली मासली जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ते 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजलें ना. जेजून तांकां म्हणलें, नाश्तेक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्तेक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनोन जिवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, तीही तिसरी फावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, होड्याच्या उजव्या वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत शीस निराशी जातात, कारण आख्खी रात भर तांकां कांयच मासली मेळ्ळी ना. पूण जिवंत जालोलो जेजू तांकां होड्याच्या उजव्या वाटेन रांपोण घालूंक सांगता आनी तांचें आयकोन शीस रांपोण घालतात आनी ओडून हाडूंक जायना तितली तांकां मासली मेळटा. आमच्याय जिवितांत जिव्या देवाची आमी मिलाग्री अणभवतल्यो जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक आनी बरे भाशेन पाळूंक जाय. पुनोन जिवन जालेल्या जेजूचो उजवाड आमच्या मनाचेर आनी काळजाचेर प्रकाशूंक मागुया आनी आमी नव्या उजवाडाचें जिवीत जिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या समुदायांत निराशी आसलेल्या कुटुंबांत भेट दिवन तांकां देवाचें उतरांतल्यान बळ मागूंक आमी वावुरया.